सर माशी पुढे बघ, सर माशी पुढे बघ, जोशुआ ग्लॅन सर माशी पुढे बघ. तुझा हात तुझे हात आणि मी या म्हापसा शहरान 2002 पासून 2019 पासून हांगा हो सीट निवडून हाडटा सदांच. फाटली 20 वर्सां आमी पळोवन म्हापशेकारांक दाखोवन दिलेलें आसा की म्हापसा जे शहर आसा ते BJPचे एक स्ट्रॉंग होल्ड आसा, एक बॅस्टन आसा. तेज्या खातीर पक्षान आमकां परत ही संधी दिलेली आसा पक्षाचो उमेदवार म्हणून टू रिप्रेझेंट म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी वन्स अगेन. हांव म्हापशेकारांक इतलेंच सांगूंक सोदता की जे म्हापशेकारांचे डिमांड जे आसतले आमी सदांच म्हापशेकारा खातीरूच फुडें सरलेले आसा, म्हापशेकारा खातीरूच आसा. आमचे जे स्वप्न आसा म्हापशा खातीर, बाबुशाचे स्वप्न, बाब मनोहर पर्रीकराचे स्वप्न, ते सगळे जे आसा ते आमी पूर्ण करून दितले ही गॅरंटी आसा. आमी म्हापशेकाराचे जे आसा ते म्हापशेकार थारायतले. वी हॅव ऑलवेज बीन युनायटेड. तुम्ही पळयतात की म्हापशा गेली 20 वर्सां 25 वर्सां हो भारतीय जनता पार्टीचो भालो केलो आसा. त्यामुळे निश्चित आसा हो भारतीय जनता पार्टीकूच विजयी आसतलो आणि आमी सगळे एकमतान म्हणजे आमचे बरोबरचे वांगडी कावन्सिलर 12 हे आमच्या बरोबर आसतले. तशेंच आमची जी उदरगत आसा म्हापश्याची ती आमी बरीच चालीक लायिल्ली आसा. नगराध्यक्ष हातीन पद घेतल्या नंतर बऱ्योचश्योच गजाली ज्यो आमी करूंक जाय त्यो केल्ल्यो आसा. गार्बेजचो विशय आयकपाक येता पूण आमी वॉर्ड नंबर 1 ते 10 आउटसोर्स केल्ले आसा. म्हाज्यो जोशुआक भरघोस म्हणजे जितक्यो शुभेच्छा दिता की चडांत चड मतान ते निवडून येवचे आनी म्हाज्या कडसून जितकें कितें ताका सहकार्य हांवें सगळें सहकार्य हांव ताका दितलो. त्या बद्दल कांयच ना. धन्यवाद. सगळ्यात पयलीं म्हापसा मंडळाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करता. कारण एक इलेक्शनाचे संपर्क ऑफिस ह्या सगळ्या त्या ऑफिसाचे आमचे राष्ट्रीय नेते देवेंद्रजी हांच्या हस्ते उद्घाटन जालें. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. कारण निवडणुकीच्या वेळाचेर एक वेगळें कार्यालय आसचें पडटा. जशें भारतीय जनता पार्टीचे आमचे उत्तर गोंयचे कार्यालय जे आसा थंयच्यान आमी सदोदीत तांगेले एक्टिविटीज सुरू आसल्यो. पण निवडणुकीच्या दरम्यान एक वेगळें कार्यालय ज्या कार्यालयान कार्यकर्ते येवं जाय, संपर्क करूं जाय. आणि खऱ्या अर्थान आमी ह्या मतदारसंघा भितर आमी पळयतात गेले वर्षभर आमी वेगवेगळे कामा निमित्तान ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यक्रम फुडें व्हरत आसात. एक बरी गोष्ट आसा की आमचे सगळे कार्यकर्ते एक संघ आसात. बरेचशे वेगवेगळे अप्रचार कांय लोक हांगा करपाचो प्रयत्न करतात. कांय लोकांक स्वप्न पडटात एक मतदारसंघ न्हय तर आपण सगळे मतदारसंघ आपल्या ताब्यात आसूं जाय अशेंय कांय लोकांक स्वप्न पडपाक लागिल्लें आसा. कांय जाणांनी शिवोली गाठली पण शिवोलीचे आमचे उमेदवार दयानंद मांद्रेकार थंयच्यान तांकां कशा पद्दतीन धाडून घालपाचें काम करत आसा तें आमकां येतलें. आनी येणाऱ्या दिसांनी बार्देस तालुक्या भितर जे वर्चस्व आपले प्रस्थापीत करपाक पळयतात तेंच्यांनी स्वताच्या मतदारसंघात बरी वर्चस्व स्थापन करचें इतलें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. कारण ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी ह्या मतदारसंघा भितर 2002 पासून 2002 आसत, 2007 आसत, 12, 17 आनी बाय इलेक्शन 2019
सदोदीत भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान ह्या मतदारसंघातल्या लोकांनी आमकां समर्थन दिलें आसा. म्हाका खात्री आसा ह्या निवडणुके भितर सुद्दां भारतीय जनता पार्टीक लोक समर्थन दितले. ज्या तरेन आमचे केंद्रातले सरकार, नरेंद्र मोदीजींचे सरकार ज्या तरेन ह्या देशाचें काम करता, ह्या देशाच्या नागरिकांचो सन्मान दवरता, अशा पद्धतीचें काम भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या गोंया भितरूय काम करत आसा. माननीय मुख्यमंत्री आदले आमचे मनोहरभाई पर्रीकर हेंचें स्वप्न जें आसा, एक सुंदर गोवा, गोल्डन गोवा, हें स्वप्न फुडें व्हरपाचें काम आमचे आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे करत आसात. आमी पळयतात की आज दयानंद मांद्रेकर आसा, दयानंद मांद्रेकर आनी बाबूश हे दोगूय जाण एकदम मित्र. दयानंद आमचे 99 पासून भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसात आनी बाबूश हे आमचे बरोबर 99 जातकच 2000 भारतीय जनता पार्टी, पयलीं ते अपक्ष निवडून आयले, मागीर भारतीय जनता पार्टी भितर रावले. पण एकनिश्ठ भारतीय जनता पार्टी कडेन केन्ना वेगवेगळे आरोप जाताले, पण केन्नाच तांच्यानी हे करूं ना. भारतीय जनता पार्टीचें कार्य जें आसा सदोदीत फुडें व्हरपाचें काम तांच्यांनी ह्या मतदारसंघात केल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या निवडणुकीच्या भितर आमी जशें पळयलें की विकास जर कितें आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीचो विकासाच्या आधाराचेर आमी ह्या निवडणुकेक वयतात. इतर पक्षांचे जर तुमी पळयलें आसत जाल्यार इतर पक्ष आमी सरकार करता अशें कोणूच म्हणिना. प्रत्येकान ठरयल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीक सरकार करपाक दिवप ना हो एकमेव एजेंडा घेवन हे सगळे राजकीय पार्टी जे आसा ती फुडें वचत आसात. पण भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर शासन दितली, एक विकासाभिमुख अशें शासन गोंया भितर दितली, अशा तरेचो एजेंडा घेवन आमी फुडें वचत आसात. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या तरेचें समर्थन, ज्या तरेचो लोकांचो सपोर्ट गोंयभर आमकां लाभत आसा, म्हाका पूर्ण खात्री आसा ह्या निवडणुके भितर भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर ह्या गोंया भितर परत एकदा राज्य करतली. आनी हे करता आसतना ह्या मतदारसंघातले आमदार जे आसात म्हणून हे उमेदवार आमचे जोशुआ डिसोजा हांकां ह्या मतदारसंघातले सगळे नागरीक मोठ्या संख्येन पाठिंबो दितले. आनी ह्या सरकारा भितर आमी जशें म्हणिल्लें आसा की 22+22 ह्या 22 भितर भारतीय जनता पार्टीचे आमदार म्हणून जोशुआ डिसोजा ह्या मतदारसंघात निवडून दितले अशी आशा व्यक्त करता आनी म्हजी उतरां हांगाच सोंपयता. धन्यवाद. देव बरें. आज जोशुआच्या निवडणूक प्रचार कार्यालयाचं आपण उद्घाटन केलं आणि या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आज आमचे नेते मनोहरभाई पर्रीकर आणि फ्रान्सिस डिसूजा या दोघांच्याही प्रतिमेला आम्ही माल्यार्पण केलं. भारतीय जनता पक्षाच्या विकासाच्या वाटचालीत मनोहरभाई पर्रीकर आणि फ्रान्सिस डिसूजा ही राम लक्ष्मणासारखी जोडी होती की ज्यांनी अतिशय चांगलं काम या ठिकाणी केलं. आणि मनोहरभाईंच्या सोबत फ्रान्सिस डिसूजा हे खांद्याला खांदा लावून सातत्याने काम करायचे आणि या संपूर्ण म्हापश्याचं विकासनशील परिवर्तन हे त्यांच्याच कार्यकाळामध्ये झालेलं आपण बघितलं. आणि म्हणूनच म्हापशेकरांनी सातत्याने त्यांच्यावर प्रेम केलं, भारतीय जनता पक्षावर प्रेम केलं आणि सर्व निवडणुकांमध्ये BJPला एक आशीर्वाद म्हापश्यातनं सातत्याने मिळाला. जोशुआसारखा एक अतिशय तरुण नेता की ज्यांनी बाय इलेक्शनमध्ये या ठिकाणी विजय मिळवला. अतिशय छोटा कार्यकाळ त्यांना मिळाला, पण या छोट्याशा कार्यकाळातही उत्तम काम करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आणि मला विश्वास आहे की येत्या काळामध्ये जेव्हा पुन्हा त्यांना आपण निवडून द्याल त्यावेळी जी परंपरा बाबूशनी या ठिकाणी सुरू केली ती परंपरा पुढे नेण्याचं काम आणि अधिक समृद्ध करण्याचं काम हे निश्चितपणे जोशुआ आपल्याला करताना दिसते. खरं तर आज या मतदारसंघामध्ये जी काही लढत चाललेली आहे त्यामध्ये म्हापशेकरांना एकच निर्णय घ्यायचा आहे आणि तो निर्णय म्हणजे जो खरोखर आपला आहे, जो म्हापश्याचा खरा प्रतिनिधी आहे
अशा जोशुआला आपण निवडून द्यायचं की ज्यांचा रिमोट कंट्रोल कलंगूटमध्ये आहे, अशा उमेदवाराला आपण निवडून द्यायचं. हा खरं म्हणजे म्हापशाच्या निवडणुकीतला सवाल आहे. काही लोकांना असं वाटतं की आता भरपूर संपत्ती आल्यामुळे त्याच्या जोरावर आम्ही म्हापशेकरांनाही विकत घेऊ शकतो, आम्ही बारदेशमधल्या सगळ्याच मतदारसंघात कब्जा करू शकतो आणि त्यानंतर आमचंच राज्य त्या ठिकाणी चालवू शकतो. आणि म्हणून त्यांना प्रॉक्सी पाहिजे. म्हणूनच शिवोलीमधले उमेदवार असो, म्हापशामधले उमेदवार असो, ते उमेदवार नाही आहेत, दे आर प्रॉक्सीज. आम्ही म्हणून तसं रिमोट कंट्रोलवर चालले पाहिजे आणि म्हापशेकर हे कधी सहन करणार नाहीत, हा मला विश्वास आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाचा विकास हा म्हापशेकरांनी बघितलेला आहे.